नमस्कार इश्टानो. श्री खापरेश्वराचो हो जो विषय जो आता गोंयभर तापला आणि फक्त हिंदू मदींच न्हू तर बाकीच्या धर्मामदी हो विषय तापलोलो आसा. कित्याक तर ही गोंयची संस्कृती. हो जो श्री खापरेश्वर आसा आणि काल प्रसादांचेर आमकां अशें एक समजून येयलें, सिन्स मुळगांवान प्रसाद घेतलेलो, स्वाभावीक हांवूय आसलेलो थंयसर प्रसाद घेताना, विटनस करपाक गेल्लो. प्रसाद कमिटीचो देवळाचे कमिटी येयल्लेली, कार्तिक कुंडेकार येयल्लो, तेजेर वारें येता, तो देव कार्य करता. सो हक्कान तेणी प्रसाद घेवप. तो आमी फक्त पयस रावन पळोवपाक गेल्ले की कशें कितें जाता तें. प्रसाद घेताना इश्टान आमकां एक समजून येयलें की त्या स्थानाचेर फक्त श्री खापरेश्वर नासलेले, बट श्री ब्राह्मण देव सुद्धा आसलेले. सो ते दोन देव आसलेले थंयसर. आता श्री खापरेश्वर आणि हो पर्टिक्युलर मुद्दो गोंयाच्या अस्तित्वाक कसो महत्वाचो आसा तेजेर आमी एक नजर मारया इश्टान. श्री खापरेश्वर म्हटल्यार जाग्याकार, सिम्याकार, आणि तेजी सीमा, तेजी जागा खंयच्या मनुष्यान ठरोवंक नासलेली, ती स्वता तेणी ठरयल्लेली. आता डेव्हलपमेंटाची व्हडली लाट येयल्लेली आहा. हेच्या पयलीं खूब कितें घडलें गोंयांत. गोंयचे दोंगर कापले गेले, गोंयचे झाडां नश्ट केली गेली, रानां नश्ट केली गेली, दर्या, वॉटरवेज, उदकां, आमच्या न्हंयो सुद्दां सोडूंक ना, सगळे इबाडले. देवांची सुद्धा विटंबना केली. 8 जाणां वचून श्री महालक्ष्मीच्या देवळान आनी थंय फुलांच्या खुर्सान वचून शपथ घेतली, ती सुद्धा तोडली. हे सगळे डाऊनफॉल आसलेले आणि प्रत्येक कडेन एक एक लँडिंग आसलेले. लँडिंग म्हटलें कितें, सोपाणां सोंपतकच मागीर आमी रावता आनी टर्न मारता पळय दुसरी सोपाणां धरपाक, तशें प्रत्येक कडेन एक लँडिंग आसलेले. आता हे जे परवरी घडला, ह्या लँडिंगाचेर जर ह्या लोकांक, हे जे भाजपचे लोक जे आसा, आणि फक्त भाजपचेच म्हणप बरोबर जायना, कित्याक तितूंतले चडशे जाण पयलीं काँग्रेसीन आसलेले आतां भाजपान आहा. हे जे स्वार्थी राजकारणी आसात पळय, तांकां जर आमी आतांय काय करिना, काय विचरिना, काय प्रश्न घालिना किंवा आडयना, जाल्यार ह्या श्री खापरेश्वराच्या जो कितें घडलो थंयसर फाटल्या आयतारा, तेजेर जर हेंकां पचोन वयता आणि आमी उगी रावता न्हू, हेच्या फुडें सरळ घसरगुंडी आहा. तांकां मागीर आडोवपाक कोण ना. ह्या मुखेल मंत्र्यान आणि ह्या सरकारान जर जाग्याकाराक आपल्या जाग्याचो हालयलो आणि जर ताका ते पचोन गेले, जाल्यार तांकां फाल्यां कोण आडोवचो उरलेलो ना. ते म्हणटले आमी देवाक सुद्धा हलयलो आणि आमकां कोणूच आडोव शकलेले ना. आता हो प्रश्न आणि हो जेन्ना हांव मुद्दो चर्चेक हाडटा, हांव बीजेपीचे हिंदूंकडल्यान कसलीच अपेक्षा धरना, आणि ते बीजेपीचे जे बाबाय बसलेले आहा पळय तेंचेय कडल्यान कसली अपेक्षा धरना. ते कुणयच्या बाबाक खंय आतां 1.5 कोटी दितात खंय कसलो तरी एक प्रोग्राम करपाक. तर हेंच्यांनी देव आपलो पयशांक पुजलेलो आसा. तेंचे कडल्यान अपेक्षा धरप म्हटल्यार आमची मूर्खपणा. तर इश्टानो, श्री खापरेश्वर हे जागेकार, सीमेकार हे सामान्य लोकांचे, बहुजन समाजाचे देव कित्याक म्हणटात? कित्याक तर हे व्हडल्या व्हडल्या देवळांनी तुमकां गर्भकुडीन बीन वचपाक मेळना. हांगासर आमी गेले, डायरेक्ट पांयांक हात लायले, तेंच्या पांया पडले, येयले. आणि ते कितें व्हडले मागाय ना, तांकां पान, विडो, नाल्यार तेंची इडयो आसतात त्यो, नाल्यार बारीकशे कितें आनीक कितें, तेंचे व्हडले काय अशें मागणेय ना. तुम्ही बऱ्या मनान वचा, तेंचे कडेन मागा, ते तुमकां राखण करतात. आता असले जाग्याकारांक, आणि जे आतांचे न्हू पूण हे जाग्याकार पोर्तुगीजाच्या वेळार सुद्धा थंयच आसलेले, कित्याक तांकां देवळांची गरज नासलेली. ते झाडार रावताले आपल्यान एक बारीकशी घुमटी, जे कोणाच्या नजरेकूय वचनासलेली. आता इश्टानो, ह्या गोंयकारांक हो प्रश्न, आणि खाशे करून जे हिंदू आहा पळय तांकां, तुमकां कितें जाय? तुमकां बीजेपी हिंदू म्हणून आयुष्यभर जगपाक जाय,
जाल्यार ते आता ते नवीन कोण ते परवरचे आहा पळय नवीन कमिटी आनी आपण भक्तगण म्हणून सांगता पळय त्यांच्या सारखे तुम्ही प्रसाद लाया आपापल्या घरा भायर नाल्यार वाड्यार नाल्यार देवाऱ्यान अशें करा की त्यांचे फोटो हाडून पुजा त्यांचे व्हाणो हाडात धुया तीर्थ म्हणून पियात आनी तांकां वर्सान एकदां हाडा पुजा तेंची पुजा करा पांय धरा मागीर पांय धुया तीर्थ म्हणून पिया हे तुम्ही करा आमचे कडल्यान अपेक्षा करनाका आमी तांकां प्रश्न विचारतले आमी तांकां आडयतले आनी हो आमी आमचो धर्म म्हणून करतले आमी धर्मयुद्ध लढपाक तयार आसा तुमच्या सारखे शरणागती वचोंक ना तेंचे कडेन आता प्रश्न श्री खापरेश्वराचो एकूच उरलेलो आहा आमी सगळे जाण मेळोन ह्या सरकाराक त्या मुख्यमंत्र्याक आनी हे जे पॉलिटिशियन्स आहा तांकां आमी आडोवंक शकता आनी श्री खापरेश्वराचे देवस्थान त्याच्याच स्थानाचेर त्या फाटल्या वाटेन जे तेजे आतांचे वडाचे जे खानो उरला तेज्या कुशीक ते बांदून दितले ह्या प्रश्नाचेर ते उत्तर दितले काय आमी मेळोन बांदया हे आता आमी ठरोवचे पडटले राम राम करून हे सत्तेर येयले आता राम नाम जपना आनी पराया माल अपना करून जे चोरपाक लागला पळय ते सगळ्यांच्या नजरे समोर आसा पूण श्री खापरेश्वराचे आमी राजकारण करूंक दिवचेले ना पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट तुम्ही जे श्री खापरेश्वराची जी छळणूक केला जी विटंबना केला पळय ती आमी तुमकां पोचून व्हरूंकय दिवचेले ना त्या दिसा फाटल्या आयतारा 12 गांवाच्यान लोक पावले आनी 12 गांवाचे ह्या 12 देंवचार 12 जाण म्हणू शकता आमी तांकां तुम्ही एका जाग्याकाराक काडटाले 12 जाण थंय पावले आनी हे 12 जाण मेळोन आता तुमकां कशें पिट्टले पळय तुम्ही जे पाप केला तेका लागून ते तुम्ही पळयत रावा हो आता धर्मयुद्ध जाल्लो आहा हे आता सोशल पॉलिटिकल किंवा लिगल उरलेले ना धर्मयुद्ध जाल्लो आसा आनी तुम्ही भाजपवाले ते अधर्मी जाल्लेले आहा आमी तयार आसा पळोवया तुम्ही कितें करतात ते देव बरें करूं